तिला क्लासाक सगळ्यांक स्वागत. सो ऐकत न्हू माताजी, ऐकत आस न्हू? हॅलो, वय 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 ऐकत आस? माताजी, क्लियर आसा क्लियर आसा क्लियर आसा सांगात. आता दिव्या किनी माताजीन एक ट्यून सांगले म्हाका, एक भारी प्रिती ट्यून ते हांव एक रिपीट करूंक लायक. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। लायक एक ट्यून सांगून भारी खुश जाल म्हाका. सो मस्त मस्त धन्यवाद दिव्याकिनी माताजी का. सो गुरुवंदन करून स्टार्ट करता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. हे प्रभुपाद लीलामृत सांगचित सल म्हाका एक भाग्य भागवत पुराण कोंकणी निंदिला. तर निमित्त प्रभुपाद आले सकट गुणांतू एक सस्मात इतले गुण आमगेलांतू आम्ही हाडच्याक आम्ही प्रयत्न करूक एक अवकाश दिलेला का भागवत पुराणी सकट सदस्याक म्हाका हांव मस्त धन्यवाद दिता आणि अनंत अनंत नमस्कार सगळ्यांक. तुमगे बिझी शेड्यूलांतू हे प्रभुपाद लीलामृत ऐकूचे एक भक्तीन प्रीतीन सर्वल पूरा वैष्णव तांगे मुगेले कोटी कोटी नमस्कार आणि अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. सो दिव्या माताजीन पूरा रिकॅप कोण दिले प्रभुपादान पुढली क्लासान कस कसं सांगिले म्हाका विसरून गेलेले माताजीन पुरा उडगास केले. तो प्रभुपाद सांगता कसं ह्या जाल्लेले पुरा तिने मिसेस नायर कसं केलं की ते आमगेले चांगक जाले इस्कॉन जुहूचे मुवमेंट पूरा बोंबे जन पूरा जना कडले
सो प्रभुपाद सांगता आमकां सगळे जनाल सपोर्ट मेळ्ळे. एक हिंदू जावन हिंदू टेम्पल ध्वंस करूंक तिणें प्रयत्न केलेले. ते सगळ्यांना ऑपोजिशन करून हिंदू परिषद, जनसंघ, बाळ ठाकरे आनी पुरे जनाल सपोर्ट प्रभुपादाक मेळ्ळे. सो नेक्स्ट प्रभुपाद कलकत्ता वता, मायापुरा वता म्हणून सांगिल्ले. ते मायापुरांत प्रभुपाद कशी चंद्रोदय मंदिर कशी डेव्हलप करता म्हणून आलोचना करता म्हणून आजी पळया. सो आयचे सेशनांत आम्ही पळया तेची मायापूर चंद्रोदय मंदिर प्रपंचांतूची व्हड प्लॅनेटोरियम करता म्हणल्यार प्रभुपादा प्लॅन. आणि हे एक मायापूर तेन्नाची प्रभुपाद सांगता हे मायापूर एक आध्यात्मिक स्पिरिच्युअल राजधानी जाता म्हणून सांगता. आणि शिक्षण कुतस हे करता जाल्यार मस्त कोट्यांतर दुड्ड जावका, डॉलर खर्च जाता म्हणाले भक्ताक गोत्तशिला. प्रभुपाद सांगता हांव देवा साम्राज्य तुमकां दिता आसा, हे तुम्ही स्वीकार कराची आणि अभिवृद्धी कराची म्हणून सांगता प्रभुपाद. नेक्स्ट मायापुरांत चंद्रोदय मंदिर चैतन्य महाप्रभुले प्रचार केले निमित्त आणि महाप्रभुले पुरा चटुवटिके कारण जाले निमित्त हे पुरा जनाक आकर्षण करचे स्थळ जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशें आकर्षण करूंक सगळे वर्ल्ड वायड जनाक हे मायापुरा येवचे आकर्षण जावका म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत हांव अनुवाद ट्रान्सलेट करता म्हणून निश्चय करता. मागीर जून 27, 1973 प्रभुपाद मायापुरांतून कलकत्ता वता. मागीर प्रभुपादाक भारी पोट्टादुखी जाता, उष्णा उत्कट सूर जाता. तेन्ना प्रभुपादाक वखद कसो म्हळ्यार पुऱ्यांनी ते एक पोड्डाळ म्हणजे एक गिरनातले एक पोड्डाळ मेळटा, ताका पटाला म्हणटाची बेंगालीन. ताजे उपकर खाल्ले सुद्दां प्रभुपादाले पोट्टादुखी राखता. त्या पोट्टादुखींतूची तितले वीक आसतना प्रभुपाद नेक्स्ट लंडना वता. लंडनांत जुलै 7, 1973 प्रभुपाद लंडनांत रथयात्रेंत भागवहिसिता. तितले वीक आसा कुडवाना जाल्यार प्रभुपाद रथा वयर बैसना अशी नर्तन करताची एक चल्या नवयुवका म्हणके एक युवका म्हणके प्रभुपाद हैड पार्का दक्कून ट्रफाल्गर चौक थंय तनक नर्तन करता चमकता. मागीर प्रभुपाद सांगता आमी जनाले कश्ट हे पळोवन प्रभुपादान मन करगून वता आणि प्रभुपाद सदा केन्नाय कृष्णाल संदेश सांगता वता. मागीर नेक्स्ट अर्थशास्त्रज्ञ ऑर्नेस्ट शुमाकर आणि दार्शनिक सर ऑल्फ्रेड आयर आणि इतिहासकार अर्नॉल्ड टायन तांकां सकट भेटी करता प्रभुपाद. मागीर नेक्स्ट जॉर्ज हॅरिसन आले एक फ्रेंड जनप्रिय गायक आणि संगीतकार डोनोवान म्हणले जॉर्ज हॅरिसन मित्रालो तो भेटी जाता. तागे लोट पुरा कशी मिनी स्कर्ट आणि घालून चेली येताची प्रभुपाद तांगेला कशी उलयता म्हणून आजी आमी पळोवया. सो प्रभुपाद मायापूर चंद्रोदय मंदिर कशी डेव्हलप करता म्हणून पुरा प्लॅन करता. प्रभुपाद हांग आजीक ते प्लॅनेटोरियम आणि थोडे दिवसान ते वैदिक प्लॅनेटोरियम ओपन जावचेर आसा. जाल्यार सुमार मोर दॅन हाफ काम जालां दिसता मायापुरांत. सो थंय ते वैदिक प्लॅनेटोरियम पुरा ब्रह्मांड आतां आमकां दाखयला न्हय कशी 7 लोक ऊर्ध्व लोक अधोलोक कशी आसा कशी जाता म्हणून पुरा तांतू प्लॅनेटोरियम दाखयताची. सो प्रभुपाद कितले प्रभुपाद दूर आलोचने म्हळ्यार प्रभुपाद तांगेल शिष्यांक सकड आपोवन हांगा पुरा वैदिक आर्ट्स तांतू ट्रेनिंग दिवच्याक फॉरेन
डिवोटीस सकट प्रभुपाद आपयता कसं म्हळ्यार ते पुरो आर्ट्स बंगाळान पुरो सकट नाश कैद जाला म्हळ्यार कोणी ताका डेव्हलप जायना अशी ते कोणी सकट विसरून गेला म्हणजे जाला सो प्रभुपाद कपास पुनर्जीवन करचे खातीर तागे शिष्याक आपोवन तुम्ही हे पुरा आर्ट्स शिकूका म्हणून प्रभुपाद सांगता आणि ते मायापुराचे आर्टिस्टांक देखून तांकां सकट ट्रेनिंग दिवची तशी अरेंजमेंट्स करता त्या मात न्ही प्रभुपाद सांगता भरद्राज आदिदेव मूर्ती ईशांत बॉम्बे करचे आर्ट शिका म्हणून म्हणताची आणि प्रभुपाद मृदंग करचे शिकाची म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर मातेन कशी बुरकुळ आणि करका त्या शिक म्हणून प्रभुपाद ईशान सांगता ते कशी ते उज्जैन तू कशी ते लासुका प्रभुपाद खंयचे पूरा ते सान काम ते व्हड काम म्हणून लेखना प्रत्येक काम आमकां येवका मिगे शिष्या येवका म्हळ्यार प्रभुपादाले एक दूरालोचन पळयाची प्रत्येक आम्ही करचे येवका आम्ही दुसऱ्या वेळी डिपेंड जावची न्ही आम्ही करचे येवका म्हळ्यार प्रभुपादाले आशे मातयेन बुरकुळ करचे समेत तुमकां शिकुका म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी एकलो माते बुरकुळ करताले नवे सदां ते मायापुरा येवन तांकां ट्रेनिंग दिता पळय प्रभुपादाल कशी अरे माते बुरकुळ ना ते कसं ते सान काम कसं शिकचे म्हणून तशी ना प्रभुपाद पूरा आम्ही सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आसता म्हणून प्रभुपाद सकट काम तांगेल्या शिष्याक शिकयता प्रभुपाद तशी प्रभुपाद मायापूर एक दिव्य भूमी दिव्य चैतन्य महाप्रभु जन्मभूमी या हंतु ये पूर फॉरेनर सकड बुद्धन काय प्रतिभा तेरे यूज केले तरी जाल्यार या जगत्या पूरा सकड फेमस जाता म्हणता म्हळ्यार टॅलेंट्स तागेल शिष्याक प्रभुपाद टॅलेंट्स तागे आपल्या शिष्याले टॅलेंट्स रेकग्नाइज करून प्रभुपाद तांकां डेव्हलप करूंक पळयता आसा ताजे निमित्त सकड वर्ल्ड वाईड मायापूर फेमस जाता म्हणून माया आम्ही साधारण लेखतात कसं नाही मायापूर म्हळ्यार खाली एक भूंय एक बिल्डिंग नाही पुरा शिष्याल टॅलेंट्सा निमित्त ते प्रसिद्ध जाता म्हळ्यार प्रभुपादाली एक आशा हांतू दिसता मागीर प्रभुपाद केन्ना आलोचन करता फुडली सकड आचार्याले आश कसल आशिल्ली ते आशे आमी आज मायापुरांत एक नामसंकीर्तनाचे आंदोलन जावन हे एक फेमस भक्तीचे सेंटर जेवका म्हळ्यार पुरो आचार्याले आश प्रभुपाद उडगासून घेता आणि सांगता हांगा जन संख्ये हांत चड वचून एक आध्यात्मिक राजधानी जाता हे म्हणून सांगता आणि हांगा व्हड देवस्थान जाता हांगा ब्राह्मण वैश्य शूद्र कसली कोणाले जाती भेद नाशी हांगा सगळ्यांक एक ह्या सिटी एक मॉडेल सिटी जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता आणि सांगता कसं म्हळ्यार या मायापुराचे डेव्हलपमेंट या कृष्ण प्रज्ञेन भोर नसका डेव्हलपमेंट म्हळ्यार खाली डेव्हलपमेंट न्ही हांगा कृष्ण प्रज्ञे डेव्हलप जेवका म्हणून प्रभुपाद सांगता चैतन्य महाप्रभू कसं आशे आशिल्ले नगराद्याचे ग्राम सर्वत्र होय मोरा नाम चैतन्य महाप्रभू सांगिल्ले तेंची हांगा पुरा कडेन हरे कृष्ण महामंत्र सकड कडेन प्रचार जेवका म्हणून प्रभुपाद आशे प्रभुपाद सांगता आणि प्रभुपादाल आनी कसं आशे पळयाची नवद्वीपाचे एक ब्रिज नवद्वीपा ब्रिजा थ्रू कलकत्ता दोखून गंगा न्हंयची वयरी ते मोटर बोटा थ्रू हांगा पुरा कडेन नवद्वीपा पुरा कडेन पावका आणि एरोप्लेन्स येवका हांगा एरोड्रोम आसून एरोप्लेना थ्रू पुरा भक्तान हांगा विजिट करका म्हळ्यार प्रभुपादाल अशें तुम्ही मायापुरा गेलेली मोटर बोटात बसले गेल्यार खंडित तुम्ही मोटर बोटात बसलात म्हणले हांव गंगा नदीतून म्हळ्यार हांगा ते मायापुरा रेल्वे स्टेशनार देंवन जातरी
हांगा येवका जाल्यार मोटर बोटा थ्रूची मायापुर येवका तशी मोटर बोट निमित्त पुरा कडेन वचची तसली फॅसिलिटीज का विमाना थ्रू हांगा येवची फॅसिलिटी आसका म्हण प्रभुपाद सांगता निजाम तर बेंगाली जन म्हळ्यार तन स्वभावताची कृष्ण भक्त जावन आसता हांगा बेंगालांत फकत आमी कृष्ण भक्ती लायक प्रचार तरी केले जाल्यार पुरा भारत कॉपी करता पुरा भारत कृष्ण भक्ती जाल्यार पुरा वर्ल्ड वायड कृष्ण भक्ती जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी प्रभुपाद तांगेल शिष्या सांगता हांव मिगेल देवाले साम्राज्य तुमकां दिता आसा तुम्ही घेयाची हे अभिवृद्धी कराची आणि हाचे उपयोग तुम्ही काढाची म्हणून प्रभुपाद सांगता हांव फुडली पण सांगला जयप्रताप महाराजाने देवानंद महाराजाक तांकां सांगता तुम्ही घेयाची हे अभिवृद्धी कराची म्हणून सांगता तशी प्रभुपाद ते चंद्रोदय एक बिल्डिंग जावन आसता चंद्रोदय मंदिरांतू प्रभुपाद राबता प्रभुपादाक लॉस एंजलस आसतना खांक येयला आसता कशी केल्यार खांक राबना हांगा मायापुर आयल सत प्रभुपादाल खांकी राखता सांगता प्रभुपाद कसं सांगता म्हळ्यार लॉस एंजलस सपशी हांगा छव लायक हांगा चिके मस्त शाक न्ही मस्त लायक क्लायमेट आणि हे बिल्डिंग लायक जाग्यार आसा लायक वार येता लायक हद वत येता तशें मिगेल आरोग्य लायक आसा सांगता प्रभुपाद तांचे वाऱ्याक वैकुंठ मारुता म्हळ्यार वैकुंठाचे वार आहे म्हणून सांगता प्रभुपाद मायापुराक वैकुंठ म्हणून सांगता प्रभुपादाल कितले प्रीती मायापुर वैरी म्हळ्यार मायापुरा गेले प्रभुपादाले स्वप्न मायापूर कशी जावका म्हळ्यार आज तशी मायापूर जाला सो प्रभुपादाल आमी गेल्यार प्रभुपादान कसं स्वप्न काडलेलें कशी मायापूर आसका म्हळ्यार आज मायापूर जाला म्हळ्यार आमकां मायापुराक देवले सुद्दां आमकां उडगास येवका मायापुरा सांगता ते वैकुंठाचे वार हांगा आसचे म्हण प्रभुपाद सांगता आणि केलो पण प्रभुपाद सांगता हांगा मिंच आयल्यार त्या एक दिव्या म्हणके हांगा झग जाता म्हणून प्रभुपाद होगल दिता आणि हांगा व्हडले बिरुगाळ तरी आयल्यार प्रभुपाद सांगता या तांगेर एक पण बिरुगाळ येत म्हळ्यार वार जोर स्पिडार येता तेन्ना शिष्य बागेल बंद करपा नाका बागेल बंद करूं नाका येवो वार प्रभुपादाल हांगल उपतास के जाल्यार ना येवो ते कंडेनी बंद करूं नाकाचे ते ओपन आसो म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी ह्या वारे घंट्याक 50 मैल्स हाजेर स्पीड येता ते येवो काळजे ना म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद वैरी टॅरेसार वयनो वतके चंद्रोदय बिल्डिंगा वैरी दूर दाखनो चैतन्य महाप्रभुले जन्मस्थान दिसता प्रभुपाद सांगता आमकां काही जन्मस्थाना वयर अधिकारू ना जन्मस्थान आमकां जावका म्हळ्यार आमकां तसले अधिकार का म्हळ्यार ना कशी ते जन्मस्थान कशी फेमस जाले खाली नाही जे मथुरा वृंदावन कशी फेमस जाले कृष्णाले कामा निमित्त कृष्णा लीले निमित्त मथुरा वृंदावन फेमस झाले तशीची हे मायापूर चैतन्य महाप्रभु खाली जन्मा निमित्त नाही चैतन्य महाप्रभून आपले नाम संकीर्तन हांगा प्रचार केलेले ते आंदोलन हांगा केलेले निमित्त हे मायापूर फेमस झाले तशीची आम्ही हांगा कृष्ण भक्ती प्रचार केले निमित्त हे मायापूर फेमस जावका म्हणून सांगता सगळ्यांक आकर्षण करचे जाग जाती हे म्हणून प्रभुपाद सांगता कितले प्रभुपादाक तसल स्वप्न हे सगळ्यांक आकर्षण करतशी जावका हे मायापूर म्हणून सांगता तशी प्रभुपाद मायापुराद सांगता हांव चैतन्य चरितामृताक ट्रान्सलेट करता म्हणटा हाजी फुडें प्रभुपादान टिचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य हे पुरस्कार बरयल्ले आशिल्ले सो प्रभुपाद शिष्याला निमित्त हांव चैतन्य चरितामृत बरोवका म्हळ्यार भागवत आणखी कंप्लीट जाय न्ही जाल्यार प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत सुरे बरोवका म्हणून लेखता जाय तर तुमी बरेयाची म्हणून सांगता प्रभुपाद तांतू मेन श्लोक कसं म्हळ्यार सांगता हांव पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं
नमामि भक्त शक्तिकम. हे तुम्ही ऐकूनच पंचतत्वात्मकम कृष्णम. पंचतत्व जावनो कृष्ण आयलो. भक्त रूप स्वरूपम. भक्त जावनो भक्त रूप अद्वैताचार्य भक्त रूप जावन आयलो. भक्तावतारम अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभू भक्तावतारम झालं. भक्त्याख्यम नमामि भक्त शक्ती. भक्त शक्ती कमळरी गदाधर प्रभू. भक्त्याख्यम मळरी श्रीवास पंडित श्रीवासाचार्य. हे पुरा पंचतत्व अशी आईची म्हणून प्रभुपाद सांगता. सो भक्त जावनो भक्ताल रूप घेवनो भक्ताल अवतार जावनो परिशुद्ध भक्त जावनो भक्ताल शक्ती घेवनो परिशुद्ध भक्ताल शक्ती घेऊन कोण येऊचे? गदाधर म्हणजे राधाराणी शक्ती घेऊन भक्त जावन म्हणजे श्रीवासाचार्य नारद मुनीले अवतारू. हे पूरजन आणि येऊन कलियुगात कृष्ण प्रेम अशी दिली की अशी वाटले त्यांनी पुरा जाती मत लँग्वेज कसले पळेने भाषा कलर कसले पळेने अशी वाटले. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. आम्ही केदनाई या मंत्र जप कोच पडे पंचतत्व मंत्र म्हणका. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरिगौर भक्तवृंद. एक राऊंड माल जलसा अपास जय श्री कृष्ण चैतन्य म्हणता ना पुरजन म्हणता असं ना जप करताना. वय वय. सो ते कसं लाक म्हणका म्हण प्रभुपाद सांगता हंगा त्यांना अपराध समित तुम्ही आयतारा सांगता सची वैवार. सो पक्कने आम्ही त्यांना अपराध आणतो आम्ही मेन अपराध खंची करचे म्हणारी आम्ही फुल कॉन्सन्ट्रेशन नाशी जप करचे. आमगे मन हेकड टकड धावता जाल्यारी वाढ नाही म्हणून सांगता प्रभुपाद. तुम्ही पंचतत्व तुम्ही शरण तरी गेल्यारी ते अपराध जाल्यारी वाढ नाही म्हणून सांगता. आम्ही केदना चैतन्य महाप्रभू आश्रय घेऊ का तेदना आम्ही पक्कनी एक आमगे मन हेकड टकड वचून आमक चुकीक जाल्यारी वाढ नाही म्हणून प्रभुपाद अंत सांगता. प्रभुपाद सांगता कसं म्हणणारी हे पंचतत्व त्यांनी येऊन नर्तन केले. त्यांनी कसं केलं म्हणारी कृष्ण प्रेमाचे तिजोरी नाव आहे. तिजोरी म्हणारी एक ट्रेझर त्याचे बीग भेटून गेले ते त्याचे बीग भेटून त्याने कृष्णाला दिव्य प्रेम अशी वाटले के पंचतत्व त्यांनी येऊन चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास आणि येऊन ते कृष्ण प्रेमाचे ट्रेझर त्या भेटले के आणि सगळ्यांक कृष्ण प्रेम वाटले के म्हणून सांगतात. नर्तन केले भगवंताला प्रेमामृत सगळ्यांक पिवच्या दिले के सगळ्यांक प्रेमामृत दिले. त्या नांटलीची हसलींची रडलींची पिशा म्हणते कीर्तन केले तशी त्यांनी कृष्णाला प्रेम सगळ्याक वाटले म्हणून प्रभुपाद श्लोकातृ 7 चैतन्य चरिताम 7 चॅप्टर श्लोकातृ या श्लोकातृ सांगतो प्रभुपाद सांगेल श्लोकातृ. तशी या आईची कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन हेच तत्वावर डिपेंड जाऊन असतं. कसं म्हणारी कीर्तन नर्तन कीर्तन नृत्य निमित्त नर्तन निमित्त पूर्ण वर्ल्ड वाईड हे फेमस झाले. जन दिशा पुरो अय्य कीर्तन नर्तन कसले एक भौतिक कंचे विंगड पदाक सिनेमा पदाक नांतला म्हणते दिसता म्हणून लेक्च्या पुर जन निजावन तशें नाही. हे कसं म्हणारी कीर्तन हे कीर्तन नर्तनात आम्ही कितली पार्टिसिपेट करते की तितले आमगेल हृदयांत भक्ती उद्भव जावन चढता वता म्हणून प्रभुपाद सांगता. तुम्ही ऑनलाईन आशील जनान हे अनुभव केला म्हणून लेखताव केला व. हरे कृष्णा. वही माताजी केला माताजी ते आनंद विंगड सो आम्ही हांगतो काही वेळा एक वेळा इस्कॉन वतानो माताजी आणि कोणी केल्लेले पळयताने आमका आमगेले आम्ही उठान नांचनातले वाटना आमगेले मन नंत न्हू माताजी. वय 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 हरे करेक्ट. सो हंग प्रभुपाद सांगता जन दुसरे पळयताला दिसताय आणि कसं नांदता असायची कसं नाही मनुष्य जाल्यारी
हे कीर्तनांनी नर्तन केल्यार कसं जाता आमगेल भक्ती उत्तुंगाक वता म्हणून प्रभुपाद सांगता. आमी कृष्णाले दिव्य प्रेमामृत आमकां टेस्ट करूंक आमी आमकां कॅपॅसिटी येता म्हणून प्रभुपाद सांगता. सो केन्नाय तुमकां नर्तना कीर्तना करच्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार केन्नाय मातशे येवनूकाची लज्ज करून घेवनाची नर्तन कराची देवाल करतीर खंडीत तुमकां ते हृदयांत आनंद मेळटा म्हणून हांव तुमगेले रिक्वेस्ट करता. मागीर प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार मूल देवत्व परम पुरुष देवस्थान आशिल्ले आनी कृष्ण आणि कृष्णा विग्रह एकची म्हणून प्रभुपाद सांगता. देवस्थाना विग्रह स्वतः कृष्णूची म्हळ्यार आमी पूज करका देवाक विग्रह आराधन करका. चैतन्य महाप्रभू आंदोलन आणि प्रभुपाद कृष्णा प्रज्ञा आंदोलन एकच ताजे तत्व एकची कृष्ण प्रेम सकळाक वांचेची म्हणून हांतो प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद सांगता भगवंताल प्रीती वांटना चैतन्य महाप्रभून पळयनी हे प्रेम घेवचे कोण अर्ह अभ्यर्थी कोण ताका करेक्ट कॅन्डिडेट वे ताका हे अर्हतस्व म्हणून पळयनी चैतन्य महाप्रभू इवन प्रभुपादान पळयनी तो ड्रग्स घेतलो तो मांस खातलो तो क्रिश्चन तो तस्सलो पूर्व आमगेले अर्हते प्रभुपादान पळयनी पुढे तू कसं केला पिल्ला की मांस केला की ते पळयनी अर्हत पळयनी कशी वांटले प्रभुपादान कशी चैतन्य महाप्रभू कशी केला की तशीच वांटले म्हणून आणि प्रभुपाद कशी पंचतत्वान कशी केल्या तशी प्रभुपादान सगळ्यांक कृष्ण प्रेम वांटले फॉरेनान तू म्हणून आणि तो सांगता. प्रभुपाद सांगता हांगा केन्ना जन्मान आमी वैष्णव जायना ना ब्राह्मण जायनाची म्हणून सांगता. भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजान तेंची सांगिल्ले तसं म्हळ्यार जन्मान कसले आमकां अर्हत मेळना आमी कशी आमगेले आमगेले नित्य जीवन कशी आमी करते आधारार ब्राह्मण वैष्णव म्हळ्यार उपाधी मेळटा म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर युरोपियन जनाक अमेरिक जनाक ब्राह्मण म्हणून हांनी इंडिया तांणी कन्सिडर केनाची केलो जन स्टॉन्च ब्राह्मणिझम तांणी एक्सेप्ट करनाची तांकां संन्यास दिलेला तांणी क्रिटिसायज करताचे तांकां संन्यास दिवचे म्हणून केलो जन तसले नीच जन आसचे जाल्यार प्रभुपादान पळयनी देवाल प्रीती वांटना तो युरोपाची तो अमेरिकाची ते हिंदू की तो मुस्लिम की कसले पळयना अशें प्रभुपादान खंय प्रचार करूं जाता थंय प्रचार केले म्हणून हांव तो प्रभुपाद सांगता. तशी चैतन्य महाप्रभू हे आंदोलन सगळ्या प्रपंचात पुरा कडेन स्प्रेड जाताना कोण स्वीकार केला की तांकां वैष्णव ब्राह्मण संन्यासी म्हणून इताक आमी सांगू नज प्रभुपाद सांगता इताक आमी तांकां ब्राह्मण संन्यासी म्हणून सांगू नज म्हणून प्रभुपाद सांगता. तांणी कोण सांगिल्ले आमी कानार घालनाची चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लेची तत्वा वयरी आमी प्रचार करता म्हणून प्रभुपाद सांगता. तेंची प्रभुपादाक इवन तागेले गॉड ब्रदर्साची क्रिटिसायज करताची कशी तूं तांकां क्रिश्चन्साक कशी तूं तांकां वैष्णव ब्राह्मण संन्यासी कशी करता म्हणले प्रभुपादाले गॉड ब्रदर्स क्रिटिसायज करताची प्रभुपाद ते सकळ मात घेयना. प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन सगळे वर्ल्ड वाईड सकळांत बुड्डून गेला. जन कोण सज्जन की दुर्जन की कुंट की कुरुड की अंगविकल की कोण म्हण पळयना सकळांक तांतू हे कृष्ण प्रेमांत कृष्ण आंदोलनांत बुडून घाला म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी पंचतत्वान सकळांक हे हाजी बीज दिले प्रभुपादान हेंच कामां केले म्हणून प्रभुपाद हांव सांगता. एक्चुअली कसं म्हळ्यार आमी परिशुद्ध जावन चांग मनारी आमी हे प्रचार तरी केली तर जाल्यार हे सक्सेस आमकां खंडीत मेळटा
म्हणून विश्वासू आमकां आसता म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपादाक विश्वास आशिल्ले कसं म्हणल्यार देवोत्तम परमपुरुष कृष्णाले प्रमाण आशिल्ले म्हणल्यार कृष्णाल वैरी प्रभुपाद खंडित विश्वास आशिल्लो की हांव केलेलें काम कृष्णाक प्रीती जाता, कृष्ण मेचता म्हणाले प्रभुपाद खंडित आशिल्ले. तशे निमित्त प्रभुपाद सांगता हांव एकल्यान हें केलेलें, हांव म्हाका जीवन करूंक न्ही हांव हें केलेलें. हे कितले वर्ल्ड वायड कितले की हजार कोटी रुपये आमी खर्च करता आसाची. या आंदोलन चढता पळयलें सुद्दां जनाक कितले की जनाक पोट्टा उज्जेता. आमी तत्वाक बद्ध जावन तत्वा फॉलो करून पंचतत्वा मार्गार आमी चलता आसाची जाल्यार हे आमगेल आंदोलन कपट संन्यासी धर्मांधर आनी केलो जन तत्वाक उलयतली जनाक भारीची दोळ्याक कोंकता जाल्यार आमी तांकां कोणाक केअर करनाशी आमी पुरा जनाक वांटता आसाची प्रभुपाद सांगता. आमी असं नीच जनाक मूर्ख जनाक भिवचा ना म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर कविराज कृष्णदास कविराजाले उतरारी चैतन्य महाप्रभू अवतार गीतील कसले संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट केलेले जागो मायापूर वर्ल्ड वाईड फेमस जेवका म्हळ्यार प्रभुपादाले आशा हे नवद्वीपांत दखून स्टार्ट जाता. आणि भगवंताले प्रेमाचे वेव्स आले हांग दखून भायर वतके समुद्रांत कशी वेव्स वतना तशी मायापुरा दखून प्रेमाचे वेव्स पूर्ण वर्ल्ड वाईड स्प्रेड जाले म्हणून सांगता प्रभुपाद. तसे चैतन्य महाप्रभूले पयरी तुम्ही गौर पौर्णिमा सेलिब्रेट केला म्हणटा. पयरी हांगा ग्रांड आशिल्ली मित गौर पौर्णिमा सेलिब्रेट करूं जाय न्ही. हांगा आमगेले एरियांत फाल्यां गौर पौर्णिमा आमी सेलिब्रेट करचे रसाची फाल्यां. आनी फाल्यां रंगपंचमी सो म्हळ्यार वीक डेसांत कोणाक येवचें जायना. तशें फाल्यां आयतारा हांगा रंग पंचमी वेरी गौर पौर्णिमा फाल्यां सेलिब्रेशन आसा. तशी कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगता कसं म्हणल्यार चैतन्य महाप्रभू संन्यास स्वीकार केलेले कसं लाका गोतस की ऍक्च्युअली फर्स्ट चैतन्य महाप्रभू केलो चल्लेले कुहक टीकेक हास्य चैतन्य महाप्रभू सांगल्यार हास्य ताका क्रिटिसायज करचे आसतना चैतन्य महाप्रभू लेखता हांव संन्यास घेतल्यार म्हाका एक रेस्पेक्ट मेळटलें म्हणून चैतन्य महाप्रभून संन्यास स्वीकार केलेले. कोण चैतन्य महाप्रभू संन्यास कोण दिलेले कोण गोतस की कोणाक यो चैतन्य महाप्रभू संन्यास दीक्षा केशव भारती. करेक्ट केशव भारतीले दखून चैतन्य महाप्रभून संन्यास स्वीकार केलेले. सुरेख तांणी दिन आशिल्ली गौरव दिन आशिल्ले त्या खातीर चैतन्य महाप्रभून संन्यास स्वीकार केलेले म्हणून हांतू प्रभुपाद सांगता. सो कृष्ण प्रज्ञेचे लाभ सगळ्यांक सगळे समाजात प्रति वर्गाक मेळका म्हणून चैतन्य महाप्रभू संन्यास स्वीकार केले. जाल्यार प्रभुपादान तेंची मुखारसून एक केले. प्रभुपादान कसं बायल मनशां समेत हे आंदोलनांत सरसिले. कितकी फॉरेनांत बायल मनशी अर्चक वृत्ती करता आशिल्ली जगन्नाथाक आनी आरती करची सकाळी मंगळ आरती करची अर्चक वृत्ती बायल मनशां समेत प्रभुपादान रायट्स दिले. तशी प्रभुपाद जून 27, 1973 मायापुरा दखून प्रभुपाद कलकत्ता येता. कलकत्ताक देवस्थानांत प्रभुपाद रपता. पूरा केन्नाय कलकत्तान पूरा बंगाळी शिष्यके भोर नासतात ते नित्य प्रभुपाद एक सकल बैसून आयिल संदर्शक पूरा मेळटा उलयता
मेलच्या केन्ना फ्री जाता की ताणें पट्टांनी भायर वचून मैली गटले प्रयाण करता आशिल्ले चमकून वता आशिल्ले वचून येता आशिल्ले ते प्रचार करूंक प्रभुपाद तेन्ना प्रभुपादाली भयणी सोदरी म्हळ्यार भयणी आसता धाकटी भयण आसता ती भवतारिणी माताजी एक दीस प्रभुपादाक असं की कचोरी प्रभुपादा कचोरी म्हळ्यार बारीक रीतीन कचोर कोण घेवन येता कचोर खाली जाता प्रभुपादाक पट्टा दुखसू जाता जोर पट्टा दुखता म्हळ्यार प्रभुपाद बागील बंद करून वळवळेतात ते नमुने पट्टा दुख जाता प्रभुपाद शिष्यांक श्रुतकीर्ती पळयता अयो प्रभुपाद कसून जालें म्हणून घेता जोर पट्टा दुखता ते नारळाचे कचोरी तीन कोण हाडले ते सिजन आशिल्ली दिसता तशें म्हाका जोर पट्टा दुखता पट्टा अनबॅरेबल तशें पट्टा दुखून वळवळ येता प्रभुपाद रात पुरा पट्टा दुख जाता पुरा भक्त प्रभुपाद पोट पसूचे तशी पुरा करता प्रभुपाद प्रतीस ते नमुने दुख्खेन वळवळ येता आसता तेन्ना ती भवतारिणी माताजी प्रभुपाद भयणी तिका पिशीमा म्हणटा ती लागीं रबून आसता हांक भैया हो ती आनी कसले रांदप कोण हाण प्रभुपादाक आनी पोटा दुख चड करता म्हणून ह्या शिष्यांक पुरो भैया प्रभुपाद सांगता नरसिंह देवाल पोटा हाणू मिगेले हांतला लागी दवरी म्हणून प्रभुपाद सांगता हांक सकड अशी भंय जाता की प्रभुपाद खंय आत्मर्थ की म्हणून तितली भंय जाता मागीर एक आयुर्वेद पंडिताक घेवन येता एक मंतार कविराज म्हणून तो मंतार येता मंतार पळोवन सांगता हे प्रभुपादाक उष्णाचे उत्कट सूज जाला म्हणून वक्क दिल्यार ते कसले राबनाके तेन्ना प्रभुपाद सांगता के मिगेल आम्मान म्हाका पुरे न्ही ते पटाला म्हळ्यार ताजी सब्जी उपकर पटाला म्हळ्यार मिगेल धू म्हळ्यार कशें पटाला म्हळ्यार ते एक घोसाळ मेळटा ताका हें आसना प्लेन आसता तसले ताजी उपकर कोण तांणी शिष्य म्हणटा कसं न्ही पट्टा दुखे पुरी कसं खावचे पुरी कसं ना मिगेल आम्मान तशी कसं तेन्ना ती भवतारिणी पिशी मातीक सांगके तूं पुरी न्ही ताजे सब्जी कोण हाडी म्हूण सांगता के तेन्ना ती पुरी कोण घेवन येतके प्रभुपाद खातके खाली जाता पट्टा दुख रपके प्रभुपादाक पळयल्या मिगेल आम्मान हेच म्हाका वख दिवचें आशिल्लें पुरी आनी ताजे घोसाळ्याचे उपकर कोण दिवचे आशिल्ले राबले पळय म्हूण सांगता तेन्ना प्रभुपादाक टेलिग्राम येता श्याम सुंदर लंडना देखून लंडनाक टेलिग्राम येता व्हडलो टेलिग्राम तेन्ना पुरा टेलिग्राम कसो येता टेलिग्राम अशें म्हळ्यार आमी पुरा तुका राखता आसची लंडनांत हांगा रथयात्रे आसा तुका हेलिकॉप्टर आपोवन व्हरताची आमी आनी तूं ते पिकाडी चौका देखून ट्रफाल्गर चौका तेनका रथयात्रे आसा तूं मस्त व्हडलो जना वटो तुगेले मिटींग आमी अरेंज केला ते लंडनाचे राणी तिगेले राणीले पूत राजकुमार चार्ल्स तागेले वटू तुगेले इंटरव्यू आमी अरेंज केला सो तूं येवं का म्हणून व्हडले टेलिग्राम येता प्रभुपाद टेलिग्राम वचून असो प्रभुपाद आमचो थोडो उत्प्रेक्ष म्हळ्यार चड आसा तितलो जायना जाल्यार ताका खुशी जाता हो मी शिष्यांनी इतले काळजी करून मिगेल कितें सगळे अरेंजमेंट्स केला न्हू म्हणून प्रभुपादाक सांगतात तेन्ना प्रभुपाद लंडना वचचे मस्त नित्राण के प्रभुपादाक हे त्या पोटा दुखेनी लूज मोशन आनी जावन मस्त नित्राण जाल्यार सांगताची नाका तूं आतां वचनाका लॉस एंजलस वच ते हवाई वच थंय लायक तुका क्लायमेट आसता नाका वचचें म्हूण सांगता प्रभुपाद सांगता कसं तुम गोतच न्हू केन्ना लोखंड हून आसकी तेन्नाची ताका मारता तशी थंय केन्ना थंय तितलें म्हाका वेट करता आस म्हळ्यार हांव लंडना वता म्हणटा प्रभुपाद लंडना वता म्हणटा तेन्ना प्रभुपाद हांकां शिष्यांक तसलें म्हणून जायना तशी आनी सांगता प्रभुपाद कसो म्हळ्यार जगन्नाथ इंटरनॅशनल देव जाला सो तशें निमित्त हांव थंय वचून वेस्टर्न कंट्री वचून त्या देवाल विशयी सांगता म्हाका तशें निमित्त म्हाका वचका म्हणून सांगता प्रभुपाद तशी प्रभुपाद लंडन जुलै 7, 1973 प्रभुपाद लंडनाक वता
लंडन ಅಂತೂ मस्त निशक्ती प्रभुपादक सगळा आश्चर्य जाता ही शक्ती प्रभुपाद काही नको येता जीव ಅಂತೂ तिथलं काय कुडव ना जलरी मनोबल आध्यात्मिक शक्ती प्रभुपादक असं रथयात्राचे मेरवणीक सूर जाता प्रभुपादक वश्याक रथार एक लायक व्यासासन डेकोरेट कोण आशिल्लें प्रभुपाद सांगता हांव बेसना हांव मेरवणीक वटून नर्तन कोण वता आसता म्हण सांगता सगळ्यांक शिश्यांक आनी पुरो ध्रुवनाथ तांणी आमकां आश्चर्य जालें आनी खुशी जालें म्हणून सांगता आनी एक तो योगेश्वर सांगता म्हाका पांयाक ह्या जावन म्हाका चड नर्तन करूं जायनाशिल्लें हांव वचून रथा वयर बसला प्रभुपाद चडशे खातीर रथा वयर चडशे तांणी निशन हाडटा प्रभुपाद चेणाके ना हांव चड वयर बसना हांव नर्तन करून मेरवणीक वता म्हणून सांगता तशें प्रभुपाद एक नवयुवक म्हणके डांस करके नर्तन करके उड्डून नृत्य करके सगळ्याक तितली एक इन्स्पिरेशन सगळं त्यानं म्हणे खुशी जातके प्रभुपाद कितले रथा दोकून 20-30 फीट दूर नर्तन करताची प्रभुपाद वता जय जगन्नाथ म्हणून जगन्नाथा मध्ये जगन्नाथा पळून जय जगन्नाथ म्हणून सांगून दोन्ही हात वयर उभारून सांगता के प्रभुपाद तशी सांगता असं प्रभुपाद मागीर प्रभुपादाक वाटेर पुरा प्रभुपादाक कसले कोणी जनान येवन लोकोचनीन जावचें न्हय म्हणून पुरा डिवोटीस पुरा हाता धरून एक सर्कल करतात के प्रभुपाद विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह पळोवन इतले आनंद जावन प्रभुपादाले एक तोंड म्हणलें तितले नमने एक प्रकाश मान जावन जग दिसता शिकते प्रभुपाद तशी प्रभुपाद नृत्य करता आशिल्ले नृत्य करता प्रभुपाद लेखता की हाने ह्यो प्रभुपाद काय नाही जसं तांकां चंपूच्या जाय आसना आमी एक कार रेडी दवर का प्रभुपादा पక్కనే कुडवन मळसदा कारार बसकार भरका म्हणून आनी पुरा शिष्य सगळे तयार करून कितले एक अन्नाल वयर कितले प्रीत आस पळय तशी शिष्याले प्रीती हांगा कळटा हांतू तांगेले एक प्रीती कशी कार रेडी करचे प्रभुपाद बैसना के कारार बैसना कसले करना प्रभुपाद हात वयर उकोळ प्रभुपाद डान्स करता वत के मागीर मध्येन तू रथ येवच्याक हांव सुमार 20-30 फीट मुखार आसता प्रभुपाद मध्य राखून रथ येवच्या राखता की हरी बोल म्हणून प्रभुपाद नर्तन करता सकड भक्त पुरा नर्तन करता आसत की प्रभुपाद अशी एक पोलीस म्हणता की यो ताका राख करायची ताका हाजेर रथार बस करायची म्हणून पोलीस सांगता तागेले मी तुमगेले मुखंडाक लिडराक रथार बस करता गेले मस्त कष्ट जाता जन पुरो उद्रिक्त जाल्याची बस कराय म्हणून तेन्ना सांगताची प्रभुपादाक तू बैस हाजेर प्रभु आता कानात वचना प्रभु आता कानारी घालना की प्रभुपाद नर्तन करता के पुरा मुखारसून वचून लास्ट एंड पॉइंट तनक प्रभुपाद चमकून वता प्रभुपादाले कसल म्हणे एक शक्ती पळयाची मध्य बॅक टू गॉड हेड पत्रिक वांटाची मागीर पिकाडी सर्कस पिकाडी तुम्ही एक सर्कस के थंय प्रभुपाद राबता के आनी प्रभुपाद साक्क डिवोटीस सुत्त कोण चैतन्य चरितामृतांत कशी चैतन्य महाप्रभू नर्तन करता आशिल्लो तशी प्रभुपाद नर्तन करता तशी मागीर ट्रफाल्गर चौकांत पावता प्रभुपाद तशी थंय पावून जातरी त्या मेरवणीक एंड जाता थंय मागीर प्रभुपाद कृष्णाले हरिनाम इम्पॉर्टन्स ऑफ हरिनाम ग्लोरीज ऑफ हरिनाम प्रभुपाद थंय सगळ्यांक प्रवचन दिता तशी पुरा नेक्स्ट डे पुरा पेपरांत पुरा हे प्रभुपादाले
ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರಥಯಾತ್ರೆ आणि ಪ್ರಭುಪಾದಾಲೆ ನರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕೆ प्रभुपाद आमगेल उत्सवाक भारी लायक रेस्पॉन्स मेळ्ळे म्हणून प्रभुपादाक भारी खुशी जाता. मागीर प्रभुपाद खंय राबता लंडनाक म्हणल्यार जॉर्ज हॅरिसनान एक बंगलो प्रभुपादाक दिल्लेलो आशिल्ले. त्या बंगल्यांत प्रभुपाद राबता. आदीक लंडनांत जॉर्ज हॅरिसनान दिल्लेलो बंगलो आसके थंय प्रभुपाद राबता. थंय क्लीन आनी कोण प्रभुपादाक राबचे पुरा व्यवस्था करतके प्रभुपाद सांगता हे इतले व्हडले बंगलो तो हांगा 30 माळ्याचे तसल देवस्थान हांगा बांदयता. हांगा राधा कृष्णा विग्रह प्रभू खंय केन्ना पळयले रे देवस्थान बांदता विग्रह स्थापन करता प्रचार करता केन्नाय तीच आलोचन प्रभुपाद हांगा गाय काडका हांगा एग्रीकल्चर करता अशी जी प्रभुपाद केन्नाय सकाळी थंय वॉकिंग टाइम कितलो जालें हांव पळयलें ना. हरे कृष्ण माताजी कितलो टायम 8:25 जालें माताजी. ओके ओके थोडेशे सांगता. मागीर प्रभुपाद थंय नित्य सकाळी 6 घंट्याक वॉकिंग वचचे प्रभुपाद 1 घंटो तेन्ना कोण जाल्यार प्रभुपाद वट्टी वचचे वॉकिंग वचचे म्हळ्यार प्रभुपाद वट्टी वचचे तांकां भारी खुशी. प्रभुपाद कसलीय विशय न्हय येद्रा दिशील कसलीय विशय कृष्णा कनेक्ट करून प्रभुपाद सांगचे प्रभुपादाले तशें प्रभुपाद तांकां भारी प्रीत प्रभुपाद सांगता म्हाका हांगा एक वृंदावनाचे उडगास येता म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी प्रभुपाद थंय गोवांचे गद्द आसके ते पुरा दांटून वचचे सकट भारीची थंय एक थोडे कोयर दिसल्यार पुरो सांगता शिरके पळय हांगा कोयर क्लीन करायचे म्हणून म्हणून प्रभुपाद सांगता तितले क्लीन दवरले थंय बंगल्या सुತ್ತमुत्त पुरा. केन्नाय कोणी प्रभुपादाक विजीट करूंक कोणे पाद्री पंडित कोणी एक फेमस जन प्रभुपादाक मेळूं येता आशिल्ले. तेन्ना प्रभुपाद गीत भगवद्गीता भागवत ताजे विशय पुरा प्रभुपाद सांगता आशिल्लो. ಕೆಲವು ಜನ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ तांकां आसता आशिल्ली क्रिश्चन मायावादी हांकां पुरा तांकांय प्रभुपाद समची सांगता आशिल्लो. तशी केलो जन कृष्ण ना अशें म्हणून सांगता आशिल्ली. केन्नाय सदां प्रभुपाद कृष्णा संदेश सांगता म्हणून केन्नाय प्रभुपादाक भारी खुशी केन्नाय रगता आशिल्ली. केन्ना कृष्णा विशय सांगता तेन्ना सांगून सोडता आशिल्ली प्रभुपाद. प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दिता हांगा कसं म्हळ्यार गाय अमेरिका असो लंडन असो आफ्रिका असो कसं दिता दुधाची ते दूध कसं धवेची दुधाची न्हय तशीची भारत असो अमेरिका असो इंग्लंड असो भगवद्गीता केन्नाय क्षीरामृतची दिता म्हणून प्रभुपाद सांगता. म्हळ्यार कशी अमेरिकान तू भगवद्गीत विंगडी लंडना भगवद्गीत विंगडी ना ते केन्नाय क्षीरामृत दुधा म्हणजे ते ताजे घडची अमृत सगळ्यांक दिता म्हणून प्रभुपाद एक हांगा कंपॅरिजन करता. प्रभुपाद सांगता हांव एक स्कॉटलँड एक व्यक्ती येता तो सांगता कसं म्हळ्यार तू देवाल विशय तू सांगता म्हणून ना म्हणून सांगता तेन्ना सांगता कसं देवाल विशय सांगले हांव कोणाले आजेल काणी सांगता हांव आयिल्लो हांगा कृष्णाले विशय सांगच्याक सो मिगेल कृष्णा विशय सांगचे म्हाका प्रिती सो हांव कृष्णा विशय सांगचेची हांगा म्हणून प्रभुपाद सांगता. सगळ्यांक कृष्णा संदेश वांट प्रभुपाद प्रभुपादाक रात्री जेवो कशें जालें ताका आयासू ना के प्रभुपाद आयासू ना कोणे नास्तिकवादी तांगेलो तांणी कसं नाही केलं प्रभुपाद कोप येत आशिल्लो. प्रभुपाद तांगेले प्रतिभटन करता आशिल्लो तुम्ही कशी तशी म्हणटाची म्हणून. केलो जन हरे कृष्णा कीर्तन कसले मोसू म्हणून सांगल्यार प्रभुपाद भारी कोप असो. मोस म्हळ्यार कोण कोण सांगता ते मूर्ख कोण ते नीच म्हणून तांगेल वटू नास्तिका वटू या करूंक युद्ध करूंक प्रभुपाद रेडी युद्ध म्हळ्यार उतरान
उतरान तांगेलो वागदान वागदुद्द म्हळ्यार उतरान युद्ध करूंक प्रभुपाद केन्नाय रेडी आसता आशिल्ले तशी प्रभुपादाक मेळच्याक एक अर्थशास्त्र इकॉनॉमिस्ट अर्नस्ट शुमाकर मागीर एकलो फिलॉसॉफर सर ऑल्फ्रेड आयर आनी एकलो फिलॉसॉफर मिस्टर आयर आनी पुरो सकड प्रभुपादाक मेळूंक येतात. प्रभुपाद सांगता हांव साक्षी समीत सांगता साक्षी सांगता देव आस देवाल अस्तित्व आस म्हणून साक्षाधार दिवन हांव सांगता तुमकां म्हणून प्रभुपाद तांकां सांगता देव आस म्हणून साक्षी समीत सांगता म्हणून सांगता प्रभुपाद. आनी आनेकलो एक हिस्टोरियन असके अर्नॉल्ड टायन बी तो एक म्हणटार के तागेले घर कडेन वचून प्रभुपाद मेळटा. प्रभुपाद थंय मेळून वचून प्रभुपाद सांगता हांगा जन मस्त अधोगतीक वचून मस्त भित्ता आसाची तांगे तेन्ना सांगता तांगेले कर्म चेंज करूं जाय खंडीत जाता दैव भक्तीन मात्र आमी कर्म चेंज करीत म्हणून प्रभुपाद थंय सांगता. तुमी तो अर्नॉल्ड तो सांगता हांगा कोणी वेस्टर्न कंट्रीसान तूं तांणी कर्म सिद्धांता वयर नंबीक दिनात कर्मावन्न नमगनात न्हू सांगता. हिज्या तांकां प्रभुपाद सांगता तांकां बुद्धी उणें हे लायक न्ही. कृष्ण प्रज्ञे स्विकार तरी केली तर जाल्यार आमी सिटी राबोवची खंय राबल्यार आमगेले प्रज्ञेंतून आमी कर्म तरी केल्यार ताजें बंधन जायना म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार फ्युचरान तूं हे पुरो गव्हर्मेंटांनी कशी करताची तांणी गव्हर्मेंटा पुरो चोराची सकड रूल करताची नीच आनी चोराची रूल करताची फुडाचे हे येता उणी जाता फूड मेळना जन सरकार कितले हेवी टॅक्स घालता जनाक मस्त बाद दिवन खाता अशी जाता फ्युचरान तो म्हणून प्रभुपाद सांगता. हांगा दैव प्रज्ञे आसल्यार मात जन स्वतंत्र जावन सुखार आसताची तांणी कृष्णाल पुण्य नांव जपान तांणी मुक्त जाताची म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर अर्नॉल्ड कसं लागता इंडियान तूं पुरा राजकारणी आनी पॉलिटिकल लिडर्स तांणी वेद आनी नमगनाचे तेन्ना वेद आनी तांणी फॉलो करनाचे म्हूण सांगता. ना भारताचे पॉलिटिशियन्स तांणी पुरो वेद आनी उदकां उडयला तांणी कसलेच फॉलो करनाची. त्या खातीर हांव भारत इंडियन्स आनी अमेरिका सकड कूड वचून हांव काम करता म्हणून सांगता. हे चैतन्य महाप्रभूले कृपा आनी एक 10,000 वर्स मात्र आसता. मागीर हरे कृष्ण महामंत्राचे हे आंदोलन आसना. सो हे एक गोल्डन पिरियड म्हणून प्रभुपाद सांगता. तो निमित्त तूं मस्त प्रवास करता पळय हांव मस्त ट्रॅव्हल करता हांव म्हणून प्रभुपाद सांगता. सो आय थिंक टायम जाला. नेक्स्ट अनेक सेशन आपण श्रील प्रभुपाद की जय. प्रभुपाद लीलामृत की जय.